घातलं धब्यान घातलं सोडचे ना रे सोडचे ना आमी आतां ओल्ड गोवा चर्चीच्या भायर आज अमित पालेकार फाटले 5 दीस जाले इंडेफिनेट हंगर स्ट्रायकार बसला. आयज 5वो दीस आनी 5व्या दिसा म्हटल्यार खुबशी गव्हर्मेंट डिसिजनूय जाल्ल्या चर्ची कडल्यानूय तेजेर स्टेटमेंट येयला. आमी अमिता कडल्यानूच जाणून घेवया की नेक्स्ट स्टेप कितें आसतली ती. अमित बाब, 5 दीस जाले तुमकां हांगासर. 5 दिसा उपरांत गव्हर्मेंटाचेरूय प्रेशर येयलो. गव्हर्मेंटानूय 2-3 डिसिजन घेतली. टेक्निकल क्लियरन्स विड्रॉ केले. पंचायतीक डायरेक्शन दिवपाक TCPन लेटरूय काल धाडलें की आमी टेक्निकल क्लियरन्स विड्रॉ केला आनी आतां तुमी पंचायती राज कायद्या अंडर कितें एक्शन घेवपाक ती घे. सो आतां तुजें फुडें एक्शन कितें आसा कोर्स ऑफ एक्शन? आयज गोंयकारांची व्हडली विक्ट्री. हें रेवल्युशन जें बिल्ड जालें फाटल्या 5 दिसांनी आनी ताच्या पयलींच्यान आशिल्लें, पूण फाटल्या 5 दिसांनी जी स्विफ्ट एक्शन म्हणटा ती गव्हर्मेंटान घेतली ती जर पळयत जाल्यार तुका एक गोश्ट दिसून येता की कसलीय गोश्ट जर आज सरकाराक कडल्यान घडोवन घेवपाक जाय जाल्यार रेवल्युशन करचें पडटा, नाजाल्यार सरकार न्हिदता. न्हिदेंतल्यान जाग आयली आनी हें जें फास्ट केलें पळय ती आज प्रत्येक गोंयकाराची विक्ट्री, प्रत्येक गोंयच्या फ्युचराची विक्ट्री आनी सगळ्यांची विक्ट्री जे ह्या मोमेंटान आशिल्ले. तेन्ना हे जे डेवलपमेंट जो आसा फुडलो, द फ्युचर डेवलपमेंट वूड बी बाय एक्शन बाय दी पंचायत ओनली, बिकॉज लायसन्सिंग ऑथॉरिटी पंचायत आशिल्ली. पण एक गोश्ट म्हाका सरकाराक सांगन दिसता की तुमी जेन्ना म्हणटा हे सगळे फ्रॉड म्हणून, हे फ्रॉड ओनरान एकट्यान केल्या अशें म्हणूंक शकना जो बांदकाम करतालो तो. ह्या फ्रॉडान सरकारांतलो प्रत्येक घटक रिस्पॉन्सिबल आसा, जाणी परमिशनां दिल्ली, जाणी हे मॅनिप्युलेशन्स केले. तेन्ना आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट दॅट यू शूड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इन टू द प्रोसेस आनी विजिलन्स इन्क्वायरी करून हाचेर योग्य ती कारवाई प्रत्येक जो इनवॉल्व आशिल्लो ऑफिसर ताचेर जावपाक जाय. कारण इट हॅज टू गो एज अ डेफिनेटीव दीस टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट खंयचोय सरकारी कर्मचारी करप्शन करूंक पावचो ना. एक कठोर मेसेज पावपाक जाय, आसपाकच जाय. आनी आज रेवल्युशन तें बिल्ड जालां. आज तूं रेवल्युशन बिल्ड जालां हांव अशें करून म्हणटा, कारण आज गोंयच्या प्रत्येक जाग्यांतल्यान हांगा लोक येताले, काना कोपऱ्यांतल्यान लोक येताले, फेस्ता निमतान आनी लोक आयले आनी तुवें लोक कशे हांगा येता आनी उलयता तेंय पळयलें. अक्रॉस रिलीजन पीपल हॅव कम विथ देयर किड्स एंड से दॅट वी वॉन्टेड टू शो हू यू आर, सो दॅट आवर किड गेट्स टू नो हाव अ फादर कॅन चेंज एनीथींग फॉर द फ्युचर ऑफ अ डॉटर ऑर अ सन. सो हे जो रेवल्युशन जो आज बिल्ड जाला तो रेवल्युशन जर तूं पळयत जाल्यार गोवा इज रिच्ड अनदर लेवल अशें म्हाका दिसता. आयज एक गोंयान नवो बदल घडून आयला अशें म्हाका दिसता. आनी तो बदल फक्त हे डेमोलिशन जाल्यारूच जावचो ना, आनी खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो गोंयकारान आज घडोवन हाडच्यो पडटल्यो. सरकाराक बूथ शिकोवची पडटली वेगवेगळ्या तरेन, पार्टीजांक बूथ शिकोवची पडटली वेगवेगळ्या तरेन. हातूंत फक्त सरकारूच इनवॉल्व नाशिल्लो, हातूंत जे ओपोजिशन बंद तोंड करून बसले पळय तेय इनवॉल्व आसा. हातूंत जी पार्टी रिस्पॉन्सिबल आशिल्ली पळय हे करपाक किंवा तांच्या पार्टीचे फुडारी रिस्पॉन्सिबल आशिल्ले ते रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी ब्लेम गेम एकामेकांचेर करताले की चड दखल करताले, ते सगळे आज रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोश्टीक. तुवें आज हांगा कितले जाण येता ते पळयले, ते आज तांकां लज जावपाचें हांगा येताले जाल्यार विदावट डुईंग दीस. सो त्या लजे खातीर केला. सो मातशी तरी दिसता खंय तरी लज आसा म्हणून, नाजाल्यार म्हाका दिशिल्लें सामकेंच लज नाशिल्लें काय म्हणून आमचो सरकार. पूण आज हांगा फेस करचें पडटलें लोकांक, आज हांगा एक्टिविस्टांक फेस करचें पडटलें, आज हांगा चर्चीक फेस करचें पडटलें आनी गोंयच्या लोकांक फेस करचें पडटलें. म्हणजे डिसिजन आयला इज गोवाची विक्ट्री, प्रत्येक गोंयकाराची विक्ट्री आसा ही. पण तुम्ही आता हे डिसिजन सगळे आता प्रोसेस स्टार्ट जाला, लिगली तुम्ही अंडरस्टँड जावंक शकता की प्रोसेस कितलो टायम लागता, हितून कितले एक्सपेडाइट करपाक जाता, तुमचे डिसिजन कितें आसतलें? आमी म्हजे कडेन ऑर्डर अजून नातान पडूना. आमी चॅक करता कितें आसा ती ऑर्डर. पंचायतीनी इन्क्वायरीज चालू आसा की कितें चल्लां, ते करतले ते फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. बेस्ड ऑन दॅट आय वील डिसायड वॉट इज टू बी डन, बिकॉज नाव ऑन द लिगल बॅटल वील स्टार्ट इन रियल सेन्स. अजून पर्यंत लिगल बॅटल जी आशिल्ली ताका सरकारा कडल्यान जाय तसो रिस्पॉन्सूच नाशिल्लो, म्हणून हें करचें पडलें. हें केल्या उपरांत ह्यो 3 ज्यो ऑर्डरी आयल्यो पंचायती कडल्यान आनी 2 सरकारा कडल्यान,
त्यो ऑर्डरी इज अ गेम चेंजर फॉर दीस डेमोलिशन प्रोसेस. सो आतां जो प्रोसेस आसा लीगल प्रोसेस, एज अ लॉयर आय अंडरस्टँड इट्स अ लीगल प्रोसेस, इट हॅज टू प्रोसीड इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन की अदरवायज ते फेल जावंक शकता. एंटायर मिशन कॅन फेल इफ यू डोंट फॉलो इट प्रॉपर्ली. सो आतां लिगली कसो रूल प्रोटेस्टरची टीम आसा किंवा आमचे तर्फे जे कितें आमी करूंक शकता, हांव जे करूंक शकता ते हांव करतलो आनी वील सी टू इट दॅट द कंस्ट्रक्शन गेट्स डेमॉलिश्ड एट सम स्टेज. I have to decide it by today after I go through entire documentation, and I have to consult my other people who motivated me to do this. So we have to ask them whether they are content, how we should proceed. But yes, I believe that it's a big victory because जे आज डायरेक्शन्स आयले हे डायरेक्शन ऑफकोर्स 3 दिसां पयलीं येवंक शकताले, पण जावं फेस्ता निमतान गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ता निमतान जे आयलें ती बरी बुद्ध सरकाराक दिली. ताचे वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट आतां लिगल प्रोसेस करपाचो पडटलो. खुबशे जाणांक न्हू ह्या इश्यूचो लिगल हें खबर ना, म्हणजे तुमी ते बरे तरेन एक्सप्लेन करपाक शकतात. सिन्स 2016 तो पिंटो दवरलो, मागीर तो मुनितो म्हणून कोण तरी दवरलो, मागीर लोटलीकर दवरलो, कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम आसा? कशें आशिल्लें, तो पिंटो म्हणटा तेन्ना ती प्रॉपर्टी विकली, ताजो मागीर ताजेर कांय अधिकार उरूना. ही हॅज जस्ट सोल्ड इट टू अनदर पर्सन बाय सम लोटलीकर who is wife of one of the functionaries of Goa Fort earlier. He sold a portion of it to Munot, who is husband of Shaina NC, who is a BJP spokesperson. आफ्टर दॅट ताणी केल्या उपरांत ती एक झोपडी आशिल्ली पळय ती झोपडी ताणें गट बुकान मॅनिप्युलेशन केलां आसतलें तलाटीक धरून. ते गट बूक मॅनिप्युलेशन तलाटी मामलतदार सर्वे हे सगळे डिपार्टमेंट्स लागतात त्या गोष्टीक. ते मॅनिप्युलेशन करून ताणी रिसर्वे करून घेतली ह्या जाग्याची. रिसर्वे करता आसतना जे 50 स्क्वेअर मिटर जे स्ट्रक्चर आशिल्ली खोप आशिल्ली ती स्ट्रक्चर ताणी 379 स्क्वेअर मिटर करेक्ट 397 स्क्वेअर मिटर म्हणून दाखयले. ते रिसर्वे करता तो प्रोसेस तो डेप्युटी कलेक्टर तातूंत इनवॉल्व आसा, तातूंत लँड सर्वे इनवॉल्व आसतली हे सगळें करता आसतना. हे बफर झोनान पडटा ऑफ प्रोटेक्टेड सायट ऑफ ASI. थंय मॅनिप्युलेशन्स केले ताणें. ASIन परमिशन इनिशियली दिवनाशिल्लें, कोणाक तरी ट्रान्सफर केलोय म्हणून आयकलें हांवें. आय एम नॉट टू शुअर अबाउट दॅट. बट ASIचें ऑब्जेक्शन आसतना हे TCP कडेन वता आनी TCPची कमिटी gives permissions for repairs and reconstruction, but subject to ASI approval. ASI says only repairs, no reconstruction. आणि इतले आसून एक नवें स्ट्रक्चर उबें जाता गडगंज. दिस इज इन सम टोटल वॉट इट इज. आनी हें जाता आसतना फॉर सम टायम फॉर 3 months रॅम्प म्हणून रिपेराक काडटा ते थंयचो फेरीबेटीचो. आनी 2-3 म्हयने तो रॅम्प चलना, कारण प्रत्येक जे दिवार वचपाचें आसता आयलंडाचेर ते दुसऱ्या सायडींतल्यान वता. सो हांगा पळोवपाक लोकूय ना. So yeah, manipulation at a stage of entire stage manage कशें जाता. It's a big change kai. Entirely change starts from Talati, Panchayat, TCP, ASI, Minister and entire department. So it is not a small thing. It is a very it's a huge criminal conspiracy म्हणल्यार जाता. So जेन्ना TCP मिनिस्टर म्हणटा की हे फ्रॉड म्हणून, तेन्ना TCP मिनिस्टरान इनिशिएट करपा जाय इन्क्वायरी इमिजिएटली. Ask TCP to file an FIR or suo cognizance घेवंक जाय पुलिसांनी आनी हें करपा जाय की सिन्स इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स की हे सगळें फ्रॉड जाला म्हणून ते फ्रॉड इन्क्वायर करपाक जाय. आनी हे प्रत्येक ऑफिसराक हू इज इनवॉल्ड इन दीस शूड बी टेकन टू टास्क सो दॅट इट मॅसेज गोज क्लियरली टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ गोवा दॅट दे कांट डू दीस अँड दीस मस्ट बी प्रॅक्टीस इन सम अदर प्लेसीस. आज हांगा सापडले म्हणून चोर खंय आनी अश्यो कितल्यो गजाली जाल्या आसतल्यो ज्या जाग्यार अशेंच चलना आसतलें आनी चलताय आसतलें. कारण तुम्ही सर फूल कोस्टल बेल्ट पळयलें जाल्यार असलेच गजाली चलिल्ले आसा. सो हे मॅनिप्युलेशन करपाक ऑथॉरिटीज जो पर्यंत तुमी धारेर धरना तो पर्यंत कांयच बदल घडून येवचो ना गोंयांत. सरकार प्रॉबेबली बदलतलें पूण ते सकयले ऑफिसर तेच उरतले आनी करप्शन वील कंटिन्यू. सामान्य गोंयकार चेपलो गेला. आज सामान्य गोंयकाराची परिस्थिती ना जेव खावपाची, तेन्ना ह्यो गोश्टीन बदल जावपाक जाय. तुम्ही आता इन्व्हेस्टिगेशन मागता, विजिलन्स इन्क्वायरी मागता, ती 2016 तलाटी धरून वयलो ऑफिसर पर्यंत. 2016 पयलींच्यान तो प्रोसेस सुरू जाला आसतलो हे मॅनिप्युलेशन करपाचें. हातूंत ओनराक एक्चुली एक्सेप्ट फॉर प्रॉबेबली सायनी करून ताज्यो घेतल्या, हाजे शिवाय ताजो रोल अदरवायज कांय ना. पेंटो आसा पळय तो की ताणें विकिल्ली प्रॉपर्टी. प्रॉबेबली द अदर्स हू हॅव बीन इनवॉल्वड इन इट मायट हॅव गॉट टी सिग्नेचर्स ऑब्टेन्ड. बट खंय तरी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स ह्या गोश्टीन प्रेझेंट जो ओनर आसा ताजे बरोबर इन कनायवन्स आसा. सो इट हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. तुजे हंगर स्ट्रायकाचे डिसिजन सांचे पर्यंत येतले म्हणटा. जस्ट तुजे पर्सनल हितून आमी तुका पयलीं पासून कोर्टान पळयला, लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट मेरेन तुका आर्ग्यू करता आसतना पळयला.
एकदम तेन सडनली तुजो रोल चेंज केलो आनी तूं पॉलिटिक्सान येयलो तूं डायरेक्ट हंगर स्ट्रायकाक बसला इतलो सडन चेंज. न्ही 2-3 गजाली आसता. सी एज अ लॉयर आय एम अ व्हेरी सक्सेसफूल लॉयर इन माय फील्ड. आय एम अ व्हेरी कम्फर्टेबल, आय हॅव अ कम्फर्टेबल लायफ. म्हजी फॅमिली आसा, जेवपाक खावपाक भरपूर आसा आनी इनफ लग्जरीज टू लीव अ नॉर्मल लायफ. पण तेन्ना एक डिसिजन घेता की तूं आतां हे इनफ इज इनफ म्हणून. एंड देन यू से दॅट एवरी पॉलिटिशियन इज टेकिंग यू फॉर अ रायड. तुवें ज्या पॉलिटिशियनांक तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या डेव्हलपमेंटाक लागून हेल्प केलो ते सुद्दां खंयच ना आनी कांय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट जायना अशें जाता. देन यू टेंड टू एंटर इन टू पॉलिटिक्स. वेन यू एंटर इन टू पॉलिटिक्स यू कम टू युअर लॉट ऑफ थिंग्स कम टू युअर नॉलेज. लायक इट केम टू माय नॉलेज हें अशें अशें चल्लां. फाटल्या प्रोटेस्ट जेन्ना हांगा आशिल्लो तेन्ना आमी पळयलें जे चल्लां तें आनी तेन्ना आमी बाकीच्यांक पळयलें जे हंगर स्ट्रायका बसतात टोकन. सो तेन्ना दिसता की आतां डेमोक्रेसीक जर सरकार गुंडाळून खंय तरी उडयता जाल्यार शूड यू लेट दॅट हॅपन. बिकॉज अल्टिमेटली म्हजें आज नॉर्मल लायफ आसा पळय आनी कम्फर्टेबल लायफ आसा तें म्हज्या भुरग्याक मेळटलें काय 20 वर्सां फुडें. तेन्ना तूं डिसिजन घेता की कितें तरी ड्रास्टीक करचें पडटलें. आनी एज अ यंग पर्सन हू इज कॅपेबल ऑफ डुईंग हंगर स्ट्रायक वाय नॉट. आय हॅव लॉस्ट फ्यू किलोज. सो यू नो प्रॉबेबली गव्हर्मेंट अशेंच जर चलिल्लें जाल्यार मे बी आय वूड हॅव लॉस्ट माय लायफ. बट क्वेश्चन इज इट वूड गिव अ बेटर लायफ टू माय चायल्ड, to give a better life to the people of Goa. At some point of time you have to think about others. See, आमी सेल्फीश असले म्हणून जायना. सेल्फीश असलो जाल्यार म्हजें लायफ कम्फर्टेबल. गोंय विकता सरकार जाल्यार कितें पडलां हांव वता आतां लंडनाक खंय तरी आनी रावता अशें जावंक शकता. आय कॅन चूज अ लायफ आय वॉन्ट टू. बट इफ आय चूज टू बी अ गोवन, म्हाका गोवा बद्दल खूब प्रेम आसा, हांव जग भोंवता. पूण 15 दिसांनी म्हाका शीतकडी मिस जाता. कारण गोंयकाराच्या रक्तान आसा शीतकडी. आतां म्हाका ती आतां याद येवन रूच येना कारण 5 दीस जाले परिस्थिती अशी जाली की भूक मेल्या. पूण घरा वचून पयलें जेन्ना जेवण जेवपाचें आसतलें तेन्ना शीतकडीच आसतली. नीज गोंयकार तो जो शीतकडीक 5 दीस जाले की मिस करपाक लागता. ओके. पण तुजें तूं पॉलिटिक्सान येवपा फाटल्यान तुका आमी पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं कोविडा खातीर GMCन ऑक्सिजन सप्लाय करपाक थंय बॅडी दिवपाक वेगवेगळे हें करता आसतना पयलें पॉलिटिक्सान जॉयन करपाक स्पार्क केन्ना जालो एकदम? सी कोविडा टायमार हांवें सरकारचें करप्शन पळयलें. कोविडान आमी एक्टिवली इनवॉल्ड आशिल्ले एन्टायरली. म्हजी टीम आशिल्ली कोवीड सर्वीस गोवा म्हणून एक ग्रूप आशिल्लो. द सिद्धार्थान ताणें एकट्या केल्लो ग्रूप तयार. त्या ग्रुपा बरोबर रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा आनी रोटरी परिवार आमच्या सगळ्यांनी मेळून आमी काम केलें. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान 185 बॅड्स आमी घाल्यो. सरकारान आमचें खंयच कौतूक करूं ना. कोलगेट पाल्मोलिव्ह वेदांताक फोटो ऑप करून येवन सगळें जालें. आमकां गरज नाशिल्ली. हांवें इंटरव्हेन्शन पेटिशनूय घालें. हांवें वखदां दिलीं लोकांक आनी सगळें केलें. त्या वेळार हांवें एकूच गजाल पळयली की हें सगळें सरकार आपूण करूंक शकतालो. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जुनान रेडी आशिल्लें. पूण सेकेंड वेव दुसऱ्या वर्सा येसर भितर बॅडां घालूंक तुमी शकले ना. हाचे बद्दल कितें चिंतूंक शकता तूं? सो हे करप्शन स्टेजीर कोण मरतालो? एक गोंयकार मरतालो. प्रत्येक जो गोंयकार मेलो तो ताका सरकार जबाबदार आसा. तूं फ्लोर ऑफ द हावस सांगता की ऑक्सिजना खातीर एकलोय मनीस मरूं ना. हायकोर्टार तुमच्या बॉडी मारून मारून ऑक्सिजन सप्लाय सारकी केली. आतां हे सगळें जर पळयत जाल्यार तूं कितें चिंततलो की हेच सरकार तुवें परत परत निवडून दिवपाचें काय तूं येवपाचो भितर? तेन्ना तुज्या मनान एक विचार येता की तूं जर बोवाळ घालता भायर रावन की सरकार अशें करता सरकार अशें करता, तूं यो न्ही आनी तूं दाखय. यू कम ऑन द ग्राउंड. Be in the system to change the system. Otherwise, you will always be out of the system and cribbing about it. So it's high time when you stop cribbing and start doing. I know it is discomfort. See, politics is a different ball game altogether. You have to go to people. People have to accept you the way you are, and maybe they have to put a faith in you that you will do something, some change for them. Now I can see it. We have brought people. We have always worked for people who have won elections. आनी आमी लोकां कडेन वताले की आमी हाचे खातीर काम करता, हो निवडून आयल्या उपरांत काम करतलो तुमच्या खातीर. आनी सगळ्यांनी फेल केलें. आनी लोक तेन्ना तुका क्वेश्चन करता, अरे तूं हें सांगत आशिल्लो. आतां देन इट कम्स टू अ स्टेज वेन यू हॅव टू टेक रिन्स टू युअर सेल्फ. एंड दॅट रिन्स यू टेक टू युअर सेल्फ बाय गेटिंग इन टू dirt, as they say, dirt is politics, they say. But you have to clean it at some point of time. ती dirt clean करतलो जाल्यार dirtan येवचो पडटलो आनी ती क्लीन करची पडटली आनी फ्युचराक तुका दाखोवचें पडटलें की पॉलिटिक्स इज नॉट डर्टी म्हणून. इट्स द पीपल हू हॅव गॉट इन टू देर हॅव गॉट डर्टी एंड दॅट्स वाय पॉलिटिक्स हॅज गॉट अ बॅड नेम. तुमी जॉईन जाले आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी तुमकां ऑप्शन असो कित्याक दिसलो आनी ते कितें चेंज दिवपाक शकता, कितें वेगळें करपाक शकता? आनीक दुसरो खंयचोच चॉयस नाशिल्लो गोंयांत जॉईन जावपा सारको एक्सेप्ट आम आदमी पार्टी. बिकॉज क्लीन पॉलिटिक्स, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स. दिल्लीचो डेव्हलपमेंट मॉडेल आमी पळयलो. हे 6 month old डिसिजन. इट्स नॉट जस्ट आय हॅड टू टेक 6 months. आय हॅड टू गो टू Delhi and actually see what they have done. I had to see their clinics, how the health system has improved, how tax collection has improved, how they have surplus budget.
म्हणजे बजेट तांची अशी आसा की तांचे कडेन उरता इट्स वन ऑफ द ओनली प्लेस वीच इज डुईंग. आमची गोंयची बजेट अशी आसा की गोंयान सरकाराक पगार लोकांक दिवचो पडटा सरकारी कर्मचाऱ्यांक तेन्ना लोन काडचें पडटा. सो आतां ही परिस्थिती आसत जाल्यार पळय ते लोन प्रत्येक गोंयकाराच्या तकलेर उरता. आमी आज कर्जबाजारी आसा, जरी आमचो लोन बँकेन नासलो तरी आमी कर्जबाजारी आसा खंयच्या तरी परिस्थितीन. आतां सरकार जेन्ना अशा परिस्थितीन सरकार चलयता तेन्ना एक नवो ऑप्शनूच पळयना की कशा तरेन क्रिएट करप फ्रेश वेज ऑफ गेटींग इनकम फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो हे सगळें जर तूं पळयत जाल्यार तुका दिसता की वेन यू हॅव द मायंड, यू हॅव द विजन, यू हॅव टू ब्रिंग इट टू फोर. सरकाराक सांगून जर आमी थकले की अशें करा तशें करा, एवरी पॉलिसी हॅज फेल्ड. IT पॉलिसी फेल्ड, तुजी आयटीन तर कांयच जावंक ना, तुजे स्टार्टअप पॉलिसीज आर फेल्ड. आनी जस्ट एट द फॅग एंड ऑफ 5th year यू से आतां आमी 10,000 जॉब दितले. जे जॉबान आसा तांकां पगार दिवपाक तुमचे कडेन पयशे ना. 10,000 जॉबां दितली ती कितली दिली ती पळय, आनी ती बी कोणाक दिली ती पळय. 100रांतले 100% मार्क कोणाक मेळ्ळा ते सगळ्यांक खबर आसा. सो ही फ्रॉडां आना आमी इन्क्वायरी करतले, प्रूफ हाडा. प्रूफ खंयच्यान हाडटलो? ते पेपरार डॉट मार्क करतात मरे, ते तुमी पेपर ब्लँक सोडटा आनी तांचे कडल्यान डॉट मार्क करून ही फ्रॉडां रे. लोकांक समजना. जॉब विकूंक काडल्या, कॅरट दिता लोकांक, ते विकूंक काडल्या तुमी. सी दी पीपल आर अवेअर टुडे. आज कितले PSI जाले, कशें जाले आनी खंय जाले सगळ्यांक खबर आसा. कितल्यो रेटी आशिल्ल्यो, अमकें जावपाक खंय कितें म्हणजे गोंय विकूंक काडला. गोंयच्या तरणाट्याक आज विकूंक काडला आनी सगळ्यांची परिस्थिती ना. So corruption free governance is the only option, and which party can give you that? Only Aam Aadmi Party. Nobody else can do it. Can anybody else give it? Because you see it in Delhi. There is no single. ते सांगता धुवर जाला, हे जाला, ते जाला. करप्शन करता म्हणून खंय सांगता तूं? आज खंयच्याच पार्टीन सांगूना की दिल्लीचो एक ऑप्शन दिवंक शकना, दाखोवंक शकना तो की करप्शन आसा म्हणून. वयल्यान पयशे वाचोवन सरकारान तीच फॅसिलिटी लोकांक दिल्या आनी ते म्हणटा अरे दे आर गिवींग फ्रीबीज. They are not giving freebies, they are giving to people what's due to people, that's it. तुम्ही जेन्ना पार्टीन जॉईन जाले पयलो तुजो मोठो इव्हेंट हो जालो की हंगर स्ट्रायकार. 4 दीस तुम्ही तुजे नॉर्मल काम सोडून, रुटीन काम सोडून तुम्ही हांगासर म्हणजे एम्प्टी कशें आशिल्ले, कितें थॉट प्रोसेस आसलो तुमचो? See, this is not event, this was felt from the bottom of the heart. This means a lot to me. आज 5 दिसांनी हांवें जें अचीव केलां न्ही, म्हजे मरे भुरगे म्हाका हिरो म्हणटा. काल राती म्हाका वॉट्सॅप तांणी कॉल केल्लो, व्हिडियो कॉल, पापा आय एम प्रावड ऑफ यू म्हणून. तें जें उतर आसा न्ही म्हज्या मरे लायफ टायमान म्हाका याद उरतलें. आज हांवें जें हांगा जें अचीव केलां, कितें केलां पळय तें म्हाका लायफ टायमान याद उरतलें. आनी तें मरे म्हजे भुरगे आपल्या फुडारान सगळ्यांक सांगतले की पापा डीड दीस म्हणून. सो तातूंत जी प्रायड आसा पळय न्ही ती कसल्याच गोश्टीन येवंक शकना. वेन युअर चायल्ड सेज प्रावड ऑफ यू न्ही, यू हॅव अचीवड एवरीथींग इन द वर्ल्ड. आमी विज्युअलू पळयलें जेन्ना भुरगे तुका मेळपाक गेले, तूं कॉलेप्स जालो, तो मोमेंट कशें आसता मरे, म्हजे फॅमिली कडेन भयंकर क्लोज नातें आसा. म्हजी बायल आसूं, म्हजी आवय आसूं, बाकी फॅमिली आसूं किंवा म्हजे भुरगे आसूं, ते गड्डरून न्हिदता म्हाका सद्दां. आनी वेन शी वॉज सेंग की तूं केन्ना येतलो घरा, आय एम मिसींग यू. आनी कित्याक सरकार आयकना? सरकार म्हणटा आनी CM कित्याक आयकनाका म्हणपाक लागलें, तें बाकी कळना ताका. सरकार बिरकार कितें खबर ना, CM अमको म्हण खबर, नांवांय खबर आसता ताका. तेन्ना हांवें ताका सांगलें तूं कित्याक सांगना? ना आपूण कशें सांगू, हांव भुरगें न्ही, म्हजें कित्याक आयकतलें तें. सो त्या वेळार मरे तुका एक इमोशन दिसता की एक भुरगें कशें भिता. कित्याक भंय आसूंक जाय भुरग्या भितर? सरकार कोण? सरकार आमी घडयता. तेन्ना तुका दिसता आनी त्या वेळार तूं इमोशनली ब्रेक डावन जाता लिटल बीट. आनी ताजोय वेगळो अर्थ घेतलो जाता की आरे जो मनीस असो रडटलो तो फुडें कितें करतलो. पीपल शूड नॉट क्राय, बट पीपल डोंट अंडरस्टँड. रडप हें इमोशन न्ही आमकां मनशांक दिलां. प्रत्येक मनशांक आसता, मनशानूच आसता ते रडपाचे इमोशन्स. we as animals, there are few animals who can cry, and they are made, they are given that emotion of crying because they have to express themselves. आनी तातूंत विकनेस नासता. आयज जर कोणी रडलो जाल्यार तो वीक म्हणून न्ही, तो रडटा कारण ताका मनांतल्यान कितें तरी एक फिलींग येता म्हणून रडटा. वीक डोंट क्राय, and cry or tears should not be considered as weakness. ओके. दुसरे पॉलिटिक्साचेर एक 2 प्रश्न करून सोंपयता. तुमचे 2 प्रश्न की अशें आमकां आयकूं येता की स्टेटमेंट पयलीं केल्ल्या पार्टीन मुख्यमंत्री कॅन्डिडेटाचेर, पण आमकां भायल्यान अशें आयकूं येता की तुमकां एक वेळ ते मुख्यमंत्री पदाचे कॅन्डिडेट करपाक शकता गोंयान म्हणून. ही गजाल खरी बी खंय कितें चल्लां? पळय, आमचे पार्टीन एक पद्दत आसा, ती म्हणजे प्रत्येक जो मनीस जॉईन जाता तो कार्यकर्ता आसता. हांव कार्यकर्ता म्हणून पार्टेक जॉईन जालो. आज जर म्हाका एसेंब्लीची रिस्पॉन्सिबिलिटी दितली जाल्यार ती हांव बरे तरेन घेतलो. आनी
म्हाका जर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हडली दिवपाची आसा तांकां जाल्यार ती हांव बरे तरेन घेतलो, पण हें डिसिजन पार्टी लिडरशीप करची ना. हें डिसिजन करतले आम आदमी पार्टींतलो प्रत्येक मनीस, प्रत्येक लिडर जो आयज गोंयांत जॉयन जाला. प्रत्येका कडेन एम्स आनी एस्पिरेशन्स आसता आनी इफ एक मनीस तांचेर लादलो गेलो की तो CM कॅन्डिडेट म्हणून किंवा तो एक पोजिशनाचो कॅन्डिडेट म्हणून, जाल्यार इट वील बी रॉंग. इट वील बी एब्सोल्युटली रॉंग. इट हॅज टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल. बट इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू मी एज अ leader, as a party's leader, and if a CM candidate or whatever, I am capable of taking the responsibility because I know we can build a team with a vision for Goa, and we are educated. आणि भयंकर शक्ती आसा गोंयांक फुडें व्हरपाची आमचे कडेन. तयारी आहा तुमची, म्हणजे जबाबदारी दिल्यार तयारी. कसली जबाबदारी दिवं म्हजी तयारी आसा ती फुडें व्हरपाची. ती CMची आसूं, ती सामान्य कार्यकर्ता म्हणून आसूं किंवा कसलेंय काम म्हाका सांगूं, आय नेवर से नो अँड आय एम कॅपेबल ऑफ डुईंग दॅट. इतल्याचेरूच थांबता हांगासर ह्यातले अमित पालेकार तेणी सांगलें की पयलें म्हटल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान जी डिसिजन्स आतां पर्यंत येयल्या तेजे ते आयज सांज पर्यंत निर्णय घेतले की हंगर स्ट्रायक फुडें व्हरपाचो काय ना कितें तेजें डिसिजन जालें. चड करून ते विथड्रॉ करपाचें कारण ते म्हणटा की हे जे आतां फुडलो जो प्रोसेस आहा, फुडली जी फायट आहा ही लिगली झगडपाक जाय. एज अ एडवोकेट ते म्हणटा आपली सगळी कॅपेसिटी लावन हो विशय लॉजिकल कंक्लुजना पर्यंत व्हरपा खातीर आपूण वावुरतलो म्हणून. दुसरें आमी तांकां विचारलें की मुख्यमंत्री पदाचेर तेणी सांगलां की जर पार्टीन जर जबाबदारी दिली मुख्यमंत्री म्हणून फुडें वचपाची वा मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी घेवपाची जाल्यार ती पुराय ताकदीन घेवपाची तेणी हें केलां की तेणी जाहीर केलां पुराय ताकदीन व्हरपाची आपल्या कॅपेसिटी आपूण ती व्हरपाक शकता, आपली तयारी आहा म्हणून.